एक महिनो जालो यांच्यानी रस्तो खोडला, MVRन रस्तो खोडला. आता ते रस्तो रिपेअर म्हणजे बरो करपाकूच लागून हे काम चालू आहा. आम्ही एप्रिशिएट करतात, ते फास्ट काम करतात. पण प्रॉब्लेम कितें जाला, तेंचे कडेन जेन्ना हांव येयलो कित्याक लागून डिले जाता तो ते सांगता म्हाका. ते जेडाय हॉटेलाचे नाफ्ता पायप आहा ते पडलेले आहा आनी लास्ट 6 महिने तांकां ते फॉलोअप करता तेन्ना पायप काड म्हणून. हे जर पायप काडना ते कशें काम करतले? काम करपाक सामकें डिफिकल्ट. कित्याक त्यांचे JCB वयर येयना, सकयल येयना. आता 1 महिनो जालो ते स्ट्रगल करता, इल्लें काम करता बंद करता, इल्लें ट्रकूय वयर येयना ती माती भरपाक. आनी जेडाय हॉटेल इतके कित्याक आमची तेंच्यांनी जर पायप काडना, हेंचें काम MVRचे काम डिले जातलें. MVRचे काम डिले जाल्यार आमकां रस्तोय मेळपाक डिले जाला. आनी तुका खबर आहा MS कॉलेज येवपाक एकूच रस्तो बारीकसो आहा आनी तेतून लोक सगळे सामके स्ट्रगल जातात. ते बॉटलनेक जाला ते MS कॉलेजचो एक रस्तो आहा, आतां सिद्धार्थ कॉलेजान जो वयता तो. सो हांगा कॉलेज स्टार्ट जाले, आतां भुरग्यांचे स्कूल स्टार्ट जातले, ते भुरगे वचपाक प्रॉब्लेम जाता सगळ्याक. सो लोक परत म्हाका फोन करता, बाबा रस्तो केन्ना जातलो. तांकां विचारलें ते म्हणटा सर आमी आनी खरें ते काम रात दीस करता. पण तांकां विचारल्यार सर म्हणटा जेडाय हॉटेल आनी नाफ्ता पायपलायन, जेडाय हॉटेल नाफ्ताची एडमेलाचे अडानीचे पायपलायन 2 पायप कॉपरेट करना आनी त्या खातीर काम डिले जाला. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता मिनिस्टरांक की आमकां जितके त्रास जाता ते बेगीनचे बेगीन सॉल्व करपाक जाय. कित्याक जो पर्यंत हांकां तुमी मॅसेज धाडना किंवा फोन करून सांगना बेगीनचे बेगीन काड न्ही पायपलायन, तो पर्यंत हे काम बेगीन जावपाक ना. आनी ह्या काम जर बेगीन जायना लोकांक हातूंत त्रास जातले. हांगा फाटल्यान जो नाफ्ता लायन आहा अडानीचो, तो गेल्ल्या 15 दिसांक तेंच्यांनी तो काडूंक ना. एंड बिकॉज दॅट लायन इज नॉट बीन रिमूव्ड, दीस वॉज स्टॉप. नाव so far it has not rained much, but the day it rains heavily, all this mud is going to come on the main road. कॉलेज चालू जावपाचें, लोकांचे मेन एंट्री MS कॉलेजी कडेन वचपाचें नाजाल्यार हे मेन एंट्री जाल्ले आनी फकत हे काम ब्लॉक जाल्ले पायपलायना लागून. एवरी डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी इन्फॉर्म केला, मिनिस्टराकूय इन्फॉर्म केला, तरी पण ते कोण इंटरेस्टूच घेयना. म्हळ्यार तेंच्या सपोज हे काम जायना कशें जातलें फुडलें काम. सपोज ते स्टेजीर पावले, सपोज हे जायना, तें काम सोडून वचपाचें प्लॅनिंग आहा.